आवाज गोयचो या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। दिवचले एके बायलेचे मंगळसूत्र चोरपी चोराक फिल्मी स्टायलीन अस्नोडा वाठारांत पोलिसांनी केलो अटक। दिवचल पोलिसांची कारवाय। ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ संवसाराक अंतरले। बुधवारा राती गंभीर दुयेसान आयले मरण। लोकांक जाय तेच आमी करतले। लोक चळवळ सभेतल्या मागण्यांचेर विचार करून घेतले निर्णय। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती। यूपी शियाळे अधिवेशनात विधेयकां सादर करपाक मंत्रिमंडळाची मान्यताय। 4 विधेयकां जातली सादर। मुख्यमंत्र्याची मंत्रिमंडळात बसके उपरांत माहिती। सेरावले बेकायदेशीरपणान केल्ले धिरयांचे आयोजन। अधिकारी धाड घालपा खातीर येता म्हूण म्हायती मेळ्ळे उपरांत धिरेकारांनी काडल्यो फुज्यो। करंजाळे नुस्त्याचेर दिल्ल्या अहवालाचेर जाला बरोच बोवाळ। ह्या संदर्भात उपसंचालकाक निवेदन भेटोवन लोकांनी हे नुस्तें खावचें काय ना हाचेर गोंय विद्यापीठान दिवचे 3 दिसां भितर। रापणकाराचें मागणें। आता खबरो विस्तारान। ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ संवसाराक अंतरले। गंभीर दुयेंसाक लागून बुधवारा पुण्यात तांकां मरण आयलें। 23 वर्सां पिरायेचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो। पुण्यातल्या डॉक्टर शिरीष प्रयाग ह्या हॉस्पिटलांत तांचेर फाटल्या कांय दिसांसावन उपचार सुरू आशिल्ले। बुधवारा उपचारा वेळार तांकां मरण आयलें। पश्चिम घाट संवर्धन आनी थंयच्या जैव विविधतायेचो संरक्षण करपा खातीर माधव गाडगीळ हांणी व्हड योगदान दिल्लें। पणजेचे बसकेंत जाल्ल्या मागण्यांचें निवेदन म्हजे मेरेन पावलां। ताचेर विचार करून निर्णय घेतले। लोकांक जाय तेच आमी करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत तो उलयलो। गोंय वांटोवपा खातीर नगर नियोजन कायद्यांतल्या कलम 17(2) आनी 39(a) रद्द करपा वांगडा भायल्या लोकांक जमीन विकपाचेर निर्बंध हाडपाची मागणी मंगळाराच्या बसकेंत जाली। लोक जे आता जमा झाले गव्हर्नमेंट अगेन्स्ट आणि बँक करून अगेन्स्ट तिथून पीसीपीचे थोडे अमेंडमेंट्स आहा ते चेंज करचे बी म्हणून त्यांच्याने हे डिमांड केल्या। कालची जी मीटिंग झाली ती 17(2) आणि 39 स्क्रॅप करचे म्हणून डिमांड आहा। तांच्यांनी कालच्या मिटिंगेच्या उपरांत तांच्यांनी आपले डिमांड्स दवरल्या लोकांच्या मुखार सरकाराकूय रिप्रेझेंटेशन धाडून दिले। आय विल गो थ्रू इट। पण सीएम लोकांक नाका त्याच अमेंडमेंटा खातीर सरकारूच लोकांच्याच पयशान केसी बीन रडटा। लोकांक जाय तेच आमी करतले। जानेवारीच्या 12 तारखेसावन शियाळे अधिवेशनाक सुरवात जातली। ह्या अधिवेशनात विधेयकां सादर करपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। 4 विधेयकां सादर जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच हेर कांय महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेंत घेतले। सर्वेक्षण खात्यांत फील्ड सर्वेयराची 157 आनी अतिरिक्त संचालकाचे 1 पद भरपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। राज्य कर्मचारी आयोगा वतीन भरती जातली अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। पयलो अजेंडा दर द एक्सचेंज ऑफ द लँड ऑफ द सर्वे नंबर 45/1 इन द विलेज कारमोणा इन सालसेत तालुका। आमी एक्वायर्ड लँड केल्ली पळय न्हू तेच्या दुसऱ्याच लँडांतल्यान रोड केलो मागीर ती एक्सचेंज केल्या कारमोणा विलेजीन। ओके, अमेंडमेंट टू द बिजनेस ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर द एलोकेशन ऑफ द रूल 1987 इन कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंटांतले काही तांकां बिजनेस रुलांत ऑलरेडी काही गजाली ॲड केल्ल्यो आसा। इट इज एन रिलीज ऑफ द 5% ऑफ द अमाउंट विच स्टँड टू द 41st क्वार्टरली ग्रँटेड टू UTL फॉर द GBBN। तो अमाउंट फाटलो पेंडींग आशिल्लो तो। अप्रुवल ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर द AI फॉर द गव्हर्नन्स ऑफ द सोशल इम्पॅक्ट वर्कशॉप एक्सपेंडिचर सँक्शन। वर्क टेकन अप इन द रवींद्र भवन मडगांव ताका अप्रुवल। Proposal for the further amendment of the Goa Value Added Tax Act 2025 and the introduction of the Goa Value Added Tax Amendment Bill 2026
एका कळतलें कॅबिनेट एका येतलो सेशनाक तितूर एक 2-3 गजाली ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे इज करपा खातीर केल्लें हें आहा सो कमिंग सेशनाक तेजेर हें करचें एक्सपोस्ट फॅक्टर अप्रुवल फॉर द बिरसा मुंडा जयंतीच्या प्रोग्रामा खातीर approximately 16 crores of rupees. Proposal for the withdrawal of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sahita Bill 2024 legislature remuneration for the empanelment list of the subject expert of the government college under the Directorate of the Higher Education pay scale एक contract basis चे राहा तांची सारकी करपा खातीर higher education atli amendment to the act rule of the Goa agriculture procedure of the livestock marketing Act 2027 हाका amendment केला. Proposal for the amendment and review of the order of the high-level empowered committee for the interdepartmental committee officers related to 14/4/28 regarding the final sanctioning strengthen of the directorate of the land and records consequent increasing the sanctioning strength by inclusions. त्यांची strength जी आहा पळय न्हू ती वाडयला field surveyor 157 post inclusion of the 1 post of the additional director in the settlement and land record या डिपार्टमेंटात. It is detail आता जे वन field surveyor चे 157 पोस्ट जातले इन्क्रीज field surveyor वाडयल्या आणि 1 पोस्ट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर. सेरावले वाठारात बेकायदेशीरपणात धिरयांचे आयोजन केले. जिल्लोधिकाऱ्याक हे विशीं म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी पळोवणी करपाक मामलेदार घडणूक थळार धाडलो. मात मामलेदार येवचे पयलींच धिरयोकारांनी पळ काडलो. पळयात पुराय बातमी. एक कळोनी हांव सगळें समतले आनी हेजें काम कोता जे आमी गेमी चलयताय तुमी गेमी येताय ते गेम बरे भाशेन जाताय. सद्या तुमी म्हाका दिसती पडले एक गेम चलता आसतना तुमी बरे भाशेन चोयन चोयन वयताय बरे भाशेन आयकताय लोकांले फकत एक मातशें पॉयंट मिस्टेक जालो आहा हितून ते व्हिडिओ आनी व्हिडिओ कॉलिंग हें मातशें कोन्ना काय ते आतां 2-3 व्हिडिओ गेमीचे व्हायरल जाले ताका लागून ताणें जे कोण चलयत तेजे पेज येयलो आहा. हांव सजमोतां कोण सगळे एकठांय जावन हें काम कोता मुगे एरिया तुगे एरिया हांव ते गेलो तूं मुगेलो तसो कांय ना बरे भाशेन आनी कोण येताय ते गेम चोवपाक मागीर वयर बांदाचेर रावताय तेंचे बरें रावन कोण कितें काटा व्हिडिओ काटा जावं कोण चोयन रावपा जाय कोण व्हिडिओ काटा कोण व्हिडिओ कॉलिंग करता. व्हिडिओ कॉलिंग करता तुमी चोयलें जाल्यार तेका बाबा बंद कर रे म्हूण सांगपाचें हो कांयच तुमगेलो कित्याक आमी सगळे एकठांय जाल्यारूच तें काम जातलें ना जाल्यार आतां समज आज आनी एक देखून व्हिडिओ व्हायरल जाल्यार ही गेम आमगेली स्टॉप जाताय. हांव आतां सजमतां की हें उतरां कितें सांगिल्लें तें तुमी खोल आसता म्हूण आनी तेज्या जायते उतरां सांगून फायदो ना. मातशें रिक्वेस्ट प्लीज व्हिडिओ कॉलिंग आनी तो व्हिडिओ काटाय तो आनी कोण बोलतो लोक व्हिडिओ काटा जावं व्हिडिओ कॉलिंग दाखयता वयर बांदाचेर रावन आनी खंय आमगे भावान कोणें चोयलो जाल्यार तुमी ताका स्टॉप करपाक आयदो आनी तुमकां भिरांत जाता हो कितें जाता मुगे नंबर नाल्यार कोड्याय नंबर नाल्यार आनी उलो आहाय तेंगे नंबर जाय जाणां तेंगे नंबर कोणालो नंबराचेर मारे ना मुगे भावागे नंबराचेर मारे आनी जायते भुरगे आहाय जॉनी आहा जाय जाय कोणाले नंबराचेर करून मारे बाबा अशेंच व्हिडिओ काटा आयकलो ताका स्टॉप करया. आनी समज आयज दिसा आमको व्हिडिओ समज येयलो न्ही जाल्यार आमगे सायन्साचो टायम पास आहा तो बंद पडटलो. प्लीज आयकाय आनी हेजें काम कराय. थँक्यू बरे भशेन आयकय. गोंयांत सध्या धिरयांचें आयोजन करपाक कायद्यान बंदी आसा तरी पूण दक्षिण गोंयांत कांय कडेन बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन करतना नदरेक आयला. बुधवारा सेरावले वाठारांत अशेंच बेकायदेशीरपणान धिरयांचें आयोजन केल्लें. हे धिरयो पळोवपा खातीर वाठारांत व्हडा संख्येन लोकांनी गर्दी केल्ली. मात हे विशीं जिल्लोधिकाऱ्याक म्हायती मेळ्ळे उपरांत तांणी पळोवणी करपाक मामलेदाराक घडणूक थळार धाडलो. मामलेदार येता म्हूण आयोजकांक सुलूस लागल्या उपरांत तांच्यांनी घडणूक थळा वयल्यान फुज्जो काडल्यो. आज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी सो की सेरावले असो इन्सिडंट जावपाचो आसा सो इमिजिएटली वी रश टू द सायट अलॉंग वीथ माय लोकल तलाटी एंड म्हणल्यार ती जावपाक पावलो ना एज पर आर इन्फॉर्मेशन आनी थंयचें आमी पळयलें त्या प्रमाणे सो आयची कांय जालें ना एटलिस्ट सेरावले. सो त्या एरियेक लोक आसले कितें आसले बीन तुमी लोक जमिल्ले थंय बट वेन वी रीच देर दे स्टार्टेड मुवींग. बुल्स बीन दिसले तशें कांय दिसलें ना पण
सांगपाक शकना कित्याक क्रावड खूब आशिल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर सेरावलेच्यान भीमा पाटील. गोंयच्या करंजाळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी जड धातूचे चड प्रमाणात आशिल्ल्याचो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान दिल्ल्यान करंजाळेच्या रापणकारांनी खर तिडक उक्तायत. नुस्तेमारी उपसंचालकाक निवेदन सादर केला. तशेंच लोकांनी नुस्तें खावचें काय ना हाचेरूय गोंय विद्यापीठान आनी एनआयओन 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी केला. गोंयच्या करंजळे दर्यादेगेर धरिल्ल्या नुस्त्यांनी चड धातू चड प्रमाणात आसता असो अहवाल गोंय विद्यापीठाच्या संशोधकांनी सादर केल्ल्या नव्या वैज्ञानीक अभ्यासांतल्यान जारी केल्लो. तशेंच नेमान हे नुस्तें खाल्ल्यार भलायकेचो धोको निर्माण जावंक शकता अशी शिटकावणी दिल्ली. त्या उपरांत अहवालाचेर करंजळेच्या रापणकारांनी खर तिडक उक्तायल्ली. करंजळेच्या नुस्त्या बाबतीत फकत लोकांची दिशाभूल करपाचो यत्न चल्ला. हांगा पर्यटना संदर्भात वावर वाडोवपाचें फकत काम चल्लां. प्रदूषण नुस्त्यात मेळटा म्हणून छापून आयला, मात तें प्रदूषण येयला खंयच्यान तें कोण सोदतलो. ह्या अहवालान आमच्या रापणकाराच्या पोटार हावळ हाडला. मार्केटांत लेगीत करंजळेचें नुस्तें घेयना खंय. रापणकारांक कित्याक सतायता? आमी हो पुर्वजांचो वेवसाय सोडून वचपाचें खंय? ह्या संदर्भात नुस्तेमारी उपसंचालकाक निवेदन सादर केला. तशेंच लोकांनी नुस्तें खावचें काय ना हाचेरय गोंय विद्यापीठान आनी एनआयओन 3 दिसां भितर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी रापणकारांनी केला. तशेंच न्याय मेळपा खातीर हायकोर्टाच्या दारार लेगीत वचपाची तयारी रापणकारांनी दाखयला. फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां डिप्युटी डायरेक्टरान आमकां आन्सर केला. आमकां कांयच खबर ना म्हणून जें पॉल्युशन कितें जालां कितें घडलां पूण एनआयओचे सायंटिस्टान हो रिपोर्ट पब्लीश करपाक व्हायरल करपाक व्हिडिओ सगळे येता मिडियाक. हें कारण कितें? हें कारण एकूच जायना आहा, हें हॉटेल लॉबी सगळी. जेन्ना थिंगा 2 हॉटेल येता, एक 5 स्टार एक 7 स्टार, त्या हॉटेला वयच्यान तो ती आमची जमीन नुस्त्याकारांची नुस्त्या मारपाची तो पार्लायज करूं सोदता आनी ते ट्युरिजम एक्टिविटीज करपाक सोदता. तेणें आमकां जाबाब दिवचो आनी आमी ताका मिटींग आपयल्या. आनी तेणें आमकां फिशरी डिपार्टमेंटान सांगला कुशवेसाक घेता तेको मिटींग घेता. मिटींग घेवन मागीर तो पब्लीश करतलो. तेजेन आयडेंटिफाय करपाक जायना कारांजाली म्हूण तें कितें कारांजाली म्हूण तें गांव आनी कारांजालीन दोयर आहा तो अराबियन सी आखीचो. जे नुस्त्याक पळय थंयचे भोंवता आख्या दोयऱ्याक आनी नुस्त्याक कोणाक तर मेळटा तेच्या झाडांक घालपाक ते हुंयसून येता आनी हुंयसून मेळटा. पूण तेणें पॉयंट करपाक जायना कारांजालीन वास्को वयता बेतूल वयता कलांगूट वयता आख्या आमगे कोस्टलार ते नुस्त्या भोंवता. जेन्ना तें कोस्टल आमगे हिंगा खूंय पावता तेन्ना तो फिशरमॅन धोता. पूण तेणें पॉयंट केला ती व्हडली चूक ह्या. आनी आमी गरज पडल्यार आमी हायकोर्ट पिटिशन करतले, क्रिमिनल केस घातले तेजेर. लोक मार्जीत तेंगेलो नुस्त्याक जाता हुंयचे नुस्त्याक कारांजाली म्हळ्यार लोक घेयना म्हणून तेंकां सद्या ते पोटा मेळ्ळे. ते इतले जाणांचे तेणें पोट मारलें म्हणून ते म्हाका गेला तेणें आमचे कडेन माफी मागपाक जाय आनी तेणें सांगपाक जाय हो रिपोर्ट आपण केला तो फॉल्स केलो म्हणून. नाजाल्यार आमी उगरावपाचें गोंयभर चडोवन घेतली. कारान जालें पळय कोणाक सांगोन आसतना ते जाणा आसतना फिशींग आमची एरिया आहा तेणी एका दिसान न्हू विदीन 2 वरांनी तो टावर घालून ते पावले. आतां एका माय बाय कोण ना. फिशरी कडेन विचारीत जाल्यार फिशर म्हणटा आपूण नको. डिस्ट्रिक्ट विचारीत जाल्यार डिस्ट्रिक्ट म्हणटा आपूण हो टावर कोणें घाले. आतंकवादी येयले गोंयां आतंकवादी येयले आनी तो थिंगा टावर घालो. ते फिशरमॅनाक तुमी कित्याक सतायता? कारान जाले फिशरमॅनाक तुमी कित्याक सतायता? पोत ते पत्ती तुमी आमचेर बोगलाणे घालता मरे आनी आमकां बगर हिंगा येवचें पडटा मरे. ह्या लोकांनी आतां कितें करपाचें? ह्या लोकांनी कितें करपाचें तुमी सांगपाचें आमकां. गव्हर्मेंटान सांगपाचें ह्या लोकांनी कितें करपाचें. काम करता ताका तुमी काम करूंक दिना आनी कितें करतले कशें पोट पडटले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. परवरे खापरेश्वर देवळा कडल्या रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाक 2 ते 3 दिसां भितर सुरवात करतले अशें आश्वासन PWD मंत्री दिगंबर कामत हांणी दिल्लें. रस्तो दुरुस्त करचो म्हूण संबंदीत अधिकाऱ्याक सुचोवणी दिल्ली. मात अजून मेरेन रस्तो दुरुस्त जावंक नाशिल्ल्यान मंत्री रोहन खंवटेन अभियंत्याचेर खापर फोडले.
भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हाणें पर्वरे खापरेश्वर देवळा कडल्या रस्त्याची पळोवणी करून तो दुरुस्त करपाक सांगिल्लो. मात अजून मेरेन थंय कांयच हालचाली जाल्ल्यो दिश्टी पडनात. पूण अभियंत्याक कांयच पडिल्लें ना जाल्यार इंजिनियराची कात पातळ करची पडटली. ही फकाणां चल्ल्या काय कितें? 2 ते 3 दिसां भितर रस्तो दुरुस्त करपाक सुरवात केलो ना जाल्यार पर्वरकार रस्त्यार देंवतले अशें थळावो आमदार आनी मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. मजगतीं कांय कारणांक लागून रस्तो दुरुस्त करपाक कळाव जालो. रस्त्याच्या दुरुस्ती कामाक 2 ते 3 दिसां भितर सुरवात करतले अशें आश्वासन PWD मंत्री दिगंबर कामत हाणें दिलें. That I cannot comment. It is a PWD department. But I've got cooperation from Digambar Kamat, who had given clear instructions. Second time सांगतकूच ताणें डायरेक्शन दिल्लें. ते जावन समज इंजिनियरी कात इतली दाट आसा, कात ताणें पातळ करची पडटली तांची. हे फकाणां जाल्या. बारीक लोकांक खंय त्रास जाता, समज इंजिनियरांक कळना आनी दे आर ओनली इंटरेस्टेड. आमकांय ब्रिज फ्लायओव्हर बेगीन कंप्लीट जालो. बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कॉमन कॉम्प्युटर्स. तुम्ही ट्रॅफिक डायवर्ट करपाक थोडे स्टॉप केले, आमी थंय कॉपरेट जाले. 2 तारखेच्यान तुमी सगळें बंद करता. आमी म्हणलें 8 दिसान रिव्यू करया, बरें आसा. पूण रस्ते तुमी डायवर्ट करता आसतना जो 4 म्हयने मंत्री सांगता, PWD मंत्री सांगता, एक्स चीफ मिनिस्टर सांगता, आनी तुमी अजून इतल्या लायटली समज घेता आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन काम करूंक शकना. आय थिंक दे समथींग सिरियसली रॉंग. आनी दॅट हॅज टू बी एड्रेस्ड. आजूय मागतलो आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन एक्ट करपाक. आनी ते इंजिनियर ताजें आयकना जाल्यार आमीच रस्त्यार देंवतले. डायरेक्शन दिल्लें आसा करपा खातीर. बॅच मिक्स प्लान थंय रेडी ना म्हणून तांचें उरलें. आज तांकां सांगलां हांवें बॅच मिक्स प्लान ना जाल्यार ड्रम मिक्स कोणाचो आसा तो घे आनी कंप्लीट कर. पूण मिनिस्टर अलेज करता की इंजिनियर गोंय मिनिस्टराचें सुद्दां आयकना खंय. टॅक्निकल डिफिकल्टीज खूब कितें कितें आसता. मात जातले. ओके. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2025 या वर्सात दक्षिण गोंयांत वट्ट 1236 अपघात नोंद जाल्यात. 2026 वर्सा परस 25 वर्सात दक्षिण गोंयांत रस्ते अपघात 5% वाडल्यात. फोंड्या आनी वास्को ट्रॅफिक सेलांत सगळ्यांत चड अपघातांची नोंद जाल्या अशी माहिती येरादारी पुलीस उप अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसायान दिली. फाटल्या कांय वर्सांत राज्यांत रस्ते अपघाताच्यो घडणुको घडत आसा. 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2025 ह्या वर्सा दक्षिण गोंयांत वट्ट 1236 अपघात नोंद जाल्यात. मात 2024 परस 2025 दक्षिण गोंयांत रस्ते अपघात 5% कमी जाल्या. 2024 अपघाताचो आंकडो 1301 असो आशिल्लो. तशेंच 2025 122 जीवघेणे अपघात जाले. 2024 139 जाणांक मरण आयिल्लें जाल्यार 2025 128 जाणांक अपघातांत मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फोंड्या आनी वास्को ट्रॅफिक सेलांत चड अपघातांची नोंद जाल्या जाल्यार दाबोळे सगळ्यात कमी. अपघात कमी जाले मात गंभीर जखमीच्या आंकड्यात वाड जाल्या. ताका लागून रस्तो सुरक्षेचे उपाय गरजेचे आशिल्ल्याचे येरादारी पुलीस उप अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय सांगता. साऊथ गोवाक आमकां लास्ट इयर आमी सगळे जे मोटर व्हेकल एक्सिडेंट आहा ते आमी -5% जाल्या. सो टोटल आमकां 1236 एक्सिडेंट जाले आनी 24 आमकां 1301 आशिल्लो. तातूंतले फॅटल एक्सिडेंट आसा पळय ते 122 जाले पुरो. ते -5.4% कंपेर्ड टू 2024. आनी तशेंच फॅटलिटी म्हळ्यार जे फॅटल एक्सिडेंटाक जे लोक मेल्या म्हळ्यार फॅटलिटी आसा ते लास्ट इयर आमी 128 आसा. 2024 139 आशिल्ले. सो 11 फॅटलिटी कमी जाले आमच्यो आनी 8% 7.9% आमी फॅटलिटी देंवपाक सक्सेसफूल जाल्या. पण ग्रिवियस हर्ट आहा जेतूंक दुखापत जाता म्हळ्यार फ्रॅक्चर ऑर सिरियस इंजुरी जाता ते आमचे +3% वाडल्या. 6 नंबरान वाडल्या. पूण फॅटलिटीज आमच्यो कंट्रोल जाल्या ह्या वर्सा. सो आमचे नेक्स्ट इयर टार्गेट आसतले ह्यो फॅटलिटी आनी हाच्या परस एक 10% तरी कमी करपाच्यो. सो आमकां चड आमकां खंय फॅटलिटी वाडल्यात ह्या वर्सा कंपेर्ड टू 2024. पुलीस स्टेशन आमचे ट्रॅफिक सेल वास्को अंडर वेर्णा पडटा, मर्मगांव पडटा आनी वास्को पडटा. थंय आमकां वेर्णा पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनाक 2 वाडल्यो, मर्मगांवा 6 वाडले
आनी वास्को 6 वाडले. म्हणजे ह्या वास्को ट्रॅफिक सेला अंडर आमकां 14 फॅटलिटी म्हणून वाडल्यो. तशेंच फोंडा आमकां फोंडा पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शन आहा पळय, इट कम्स अंडर ट्रॅफिक सेल फोंडा, थंय 4 वाडले फॅटलिटी. आनी मार्दोळ तेंय बी फोंडा अंडरच पडटा, नवें पुलीस स्टेशन जालें आमचें मार्दोळ, थंय 2 वाडले. सो ह्यो आमच्यो ह्या वर्साक ह्या पुलीस स्टेशन ज्युरिडिक्शनाक वाडल्यात फॅटलिटी. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. मडगांव वाठारांत लायटीच्या खांब्याचेर आशिल्ल्या इंटरनेट केबल्साचेर वीज खात्यान कारवाय करपाक सुरवात केल्या. जिल्लोधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्या उपरांत आमी ही कारवाय केल्ल्याचे वीज खात्याचो कार्यकारी अभियंतो काशीनाथ शेट्टेन सांगले. परवानगी घेनासतना खांब्याचेर आशिल्ले सगळे केबल्स काडपाचे आदेश न्यायालयान दिल्यात. वीज खात्याच्या खांब्याचो वापर करून इंटरनेट केबल्साची सेवा पुरवपी कंपन्या कडल्यान खात्याक कसलोच महसूल मेळना. हे विशीं मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद करतलो अशेंय शेट्टेन सांगलें. डायरेक्टरान ऑर्डर इश्यू केल्या की कोणाक तरी प्रॉब्लेम जालो म्हणून, आनी काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर केबलाक लागून पडलो म्हणून दॅट इज ते. आनी हे 3 केबला वयर सगळे अंडरग्रावंड केला. 3 केबला वयर तांणी 1 रुपया भरूंक ना आमकां, कोणेच पयशे भरूंक ना. सगळे इल्लिगली चडटात आनी करतात. आतां वी रजिस्टर इन FIR. आतां मडगांव पुलीस स्टेशनार आमी बरयतले FIR दितले. कोण आतां पडतो चडलो जाल्यार ताका भितर उडोवप. पूण सगळ्याक इल्लिगल हे, एका कोणाकूच येना. खंयचोच केबल तूं वळखून दाखय मा, हितून कोणाचो केबल तूं वळखता जाल्यार पळय केबल कोणाचो केबल वळखता, कितें नांव खंयचो केबल वळखता, इतले केबल हितून एकूच टायप हे तूं वळखता जाल्यार सांग म्हाका. हे कसले इंटरनेट केबल न्ही? हे सगळे इंटरनेट केबल. एका कोणाक वळखता जाल्यार दाखय तूं. ब्रेक फूल गोवा चलतली आतां? हां, एंटायर गोवा चलतली. एंटायर गोवा करतले आमी. म्हणजे एक कडेन जसो टायम मेळटा तसो करतले. हांव करूंक जाय, हरशीं ते डिपार्टमेंट बाकीच्यांनी करूंक जाय. ते करना म्हणून म्हाका करचें, कित्याक म्हाका स्टेबिलिटी लागता. हे 4 नटांचेर आहा. एका 3 परमिशनान 3 आहात केबल उबारपाक, पूण अजून परमिशन कोण घेना. आनी ते कोण खाता आनी कितें करतात काय म्हाका खबर ना. म्हाका फोन येतात हे कडले ते केले. हांव कितें करपाक. काल आमचो डेप्युटी डायरेक्टर पडलो. सो इट इज रीच हे पळय कशेंय केबल सोडटा रस्त्यार आनी गॅरंटी कोण घेना. संजीवनी सहकारी साखर कारखान्या बाबतींत सरकार योग्य निर्णय घेनाशिल्ल्यान ऊस उत्पादकांनी नाराजी उक्तायल्या. ऊस उत्पादका खातीर एक येवजण सुरू केली ती परत सुरू करची. सरकार जर आमची दखल घेना जाल्यार शेतकी संचालकां सामकार वचून उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी गोमंतक ऊस उत्पादक संघटनेच्या वांगड्यांनी दिल्या. ऊसाची लागवड करची काय ना ते मुख्यमंत्र्यान सांगचे. शेतकी संचालकाक 7 दिसाचो अल्टिमेटम दिला. आमचो जो ऊस ओनूक आसा तो आमी कितें करपाचो ह्या बद्दल आमी सरकारा कडेन गेल्ले. तेन्ना सरकारान एक तेंच्यान निवेदन काडलें ऊस मारा आनी हाडून घाला हांगासर म्हणून, आनी आमी पयशे दितले काट्यार. ते आमकां मान्य ना. परत मिटींग आपूण आमी परत एक लेटर आमी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराक तेका आमी दिल्ले 29/10/2025 ह्या तारखेक आमचे पदाधिकारी वचून मेळ्ळे तेका. आनी हेजें उत्तर आमकां रोखडेंच दिवचें म्हणून सांगलें. तेन्ना डायरेक्टरान सांगलें आपूण रोखडें उत्तर दिता म्हणून. एका ह्या गोश्टीक जाली 3 म्हयने. म्हणटकूच 3 म्हयने आजून उत्तर आमकां ना. परत आपोवपूय ना. म्हणटकूच आतां कितें करचें. तेंच्यांनी मदींच खंय कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो आनी ऊस मारपाक स्टार्ट केलो. आमकां काय खबर ना, संघटनेका खबर ना. सरकारान सांगलें आपूण सगळी जबाबदारी घेता म्हणटली. आमकां सांगलें सगळी, पूण तें आजून जावना. आमचो एक आसतलो तो आतां आमचो जो ऊस ह्या वर्सा जो ऊस आसा तो गव्हर्मेंटाक व्हरता म्हणटलो. तो कितें जाला आतां शेतकऱ्यांचो अर्दो आयला अर्दो व्हरना. तो कंप्लीट व्हरतलो काय ना तो व्हरपाक जाय अशी आमच्या संघटनेची मागणी आसा. जर व्हरना जाल्यार टोटल फार्मरांक गेल्या वर्सा पयशे दिल्ले जी स्कीम आसली ती लागू करून ह्या वर्सा आमकां ते दिवचे. हो आमचो मेन डिमांड. दुसरो फॅक्टरी आमकां चालू जावंक जायी. जर चालू करीत ना तुमी जाल्यार आमकां तें सांगचें. हो आमचो मेन डिमांड. आनी ऊस समज जर मुखार लायतले जाल्यार तुमकां नोटिफिकेशन. आनी ते ऊस लायत जाल्यार आमकां नोटिफिकेशन बेगीच्या बेगीन काडून दिवंक जाय. एक्चुअली टायम जाला तर मात बेगीच्या बेगीन नोटिफिकेशन काडून दिवंक जाय. कित्याक आमकां बी ना. बियां हाडून भायले हाडचें पडटलें. हाडटला ट्रान्सपोर्टेशन आसा खूब कटकटी आहा. उदक ना. साळवले जाल्यार उदक सुकता, न्हंयो सुकता. खूब भानगडी आहा. कितले टायम दितले सरकाराक एक 7 दिसां अल्टिमेटम. एक 7 दिसांनी दितले आमी तेंकां. 7 दीस डेट बी मागीर घेवन गेले अशी मागीर डेट थरयतले आमी. कितले सुमार शेतकार तुमी थंय बसपाची तयारी? आमी जी संघटनाची कमिटी म्हणून जी आहा पळय त्याच बसतले. कमिटी बसतले. मागीर तेच्या नंतर मागीर फुडलें डिसिजन घेतलें.
पणजे बसतले पणजे बसतले पणजे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर टोकाक करंजळे एक आमकां कितें सांगा आमच्या शेतकऱ्यांक आमकां कशें जगपाक जाय ही फॅक्टरी बंद केली ही मोठी चूक ही सरकाराची एकूच फॅक्टरी भाऊसाहेब बांदोड्यान बांदलेली फॅक्टरी ही चलोवंक जायना जायत आनी कितें उरलां हितून आमी कोणा आमी पॉलिटिकल कोण घेवना आमी पॉलिटिकल भितर नाकाच म्हणटा आमी मेन शेतकरी एकजुटीन वयतले 3,290 रुपयान तांकां तो इतले पयसुल्ल्यान मारून हाडून तांकां तें परवडना म्हणून तेन्ना सरकारान जो ऊस आसा कोणा शिल्लक तो सरकारान मारचो आनी जेन्ना पयलीं तांकां 5 वर्सां तांकां स्कीम चालू केल्ली 2,200 रुपये प्रमाणें जे तांकां एकरी प्रमाणान पयशे मेळटाले ती स्कीम ह्या वर्सा एक परत चालू करची लॅप जाल्ली आहा तेंची ती पूण ह्या वर्सा परत चालू करची अशी तेंच्यांनी सांगलें आसा ना सरकार जर कांय चिंता करिना आमची कांय ना जाल्यार जो संबंदीत डायरेक्टर आसा एग्रीकल्चर डायरेक्टर तेजे फुड्यान ते वचोन आमी जे ऊस उत्पादक कमिटी आसा थंय आमी उपोशणाक बसतले म्हणून सांगलेलें आसा जर आमची कांय दखल घेयना आमी थंय येवन उपोशणाक बसतले अशें तेणी पत्रकार परिशदेंत सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर दारपणचे एकनाथ खेडेकर. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून